म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. आयज 26 जानेवारी आसा. प्रजासत्ताक दिसाची खूब खूब परबीं. 2020 वर्सांतल्या मन की बात कार्यावळीचो हो पयलोच वांटो आसा. ह्या वर्साची लेगीत ही पयलीच कार्यावळ आसा. ह्या दशकांतली लेगीत ही पयलीच कार्यावळ. इश्टानो, हे खेपे प्रजासत्ताक दिसाच्या सुवाळ्याक लागून मन की बात कार्यावळीच्या वेळांत बदल करचो अशें दिसलें. देखून एक वेगळी वेळ थारावन आयज तुमचे लागीं मन की बात करतां. इश्टानो, दीस बदलतात, सप्तकां बदलतात, म्हयने बदलतात, वर्सां बदलतात, मात भारतांतल्या लोकांचो उत्साह आमी लेगीत खंयच उणे नात. आमी लेगीत कितें ना कितें तरी करून दाखयतलेच. कॅन डू ही कॅन डूची भावना एक संकल्प बनून मुखार येवपाक लागल्या. देश आनी समाजा खातीर कितें तरी करपाची भावना दिसान दीस अदीकादीक घटमूट जायत आसा. इश्टानो, मन की बातच्या माचयेर आमी सगळे परतून एक फावट एकठांय जाल्यात. नव्या नव्या विशयांचेर चर्चा करपा खातीर आनी देशवासियांच्या नव्या नव्या मोखीक सेलिब्रेट करपा खातीर, भारताक सेलिब्रेट करपा खातीर. मन की बात शेअरिंग, लर्निंग आनी ग्रोईंग टुगेदर चो एक बेस बरो आनी सहज प्लॅटफॉर्म जाला. दर म्हयन्याक हजारांनी लोक म्हाका आपल्यो सुचोवण्यो, आपले यत्न, आपले अणभव शेअर करतात. तातूंतल्या समाजाक उर्बा मेळपा सारख्या कांय गजालींचेर, लोकांच्या असाधारण यत्नांचेर चर्चा करपाची संदी मेळटा. कोणे तरी करून दाखयलां जाल्यार आमी लेगीत करूंक शकता व्हय? तीच गजाल पुराय देशांत चलणुकेंत हाडून एक व्हड बदल करप शक्य आसा व्हय? त्या गजालीक समाजांत एक संवय म्हूण विकसीत करून तें परिवर्तन स्थायी करूंक शकतात व्हय? अशाच कांय प्रस्नांच्यो जापो सोदता सोदता दर म्हयन्याक मन की बात वरवीं कांय अपील, कांय आवाहनां, कितें तरी करून दाखोवपाच्या संकल्पांची माळ सुरू जाता. फाटल्या जायत्या वर्सांत आमी जायते ल्हान ल्हान संकल्प केले आसतले, जशे की नो टू सिंगल यूज प्लास्टीक, खादी आनी लोकल विकते घेवप हांची गजाल आसूं, नितळसाणीचो विशय आसूं, चलयांचो सन्मान आनी अभिमानाची चर्चा आसूं, लेस कॅश इकॉनॉमीचो नवो आयाम ह्या गजालींक बळ दिता. अशा जायत्या संकल्पांचो जल्म आमच्या ह्या ल्हान ल्हान मन की बात वरवीं जाला आनी ताका बळ लेगीत तुमीच लोकांनी दिलां. म्हाका एक खूब मोगाळ पत्र मेळ्ळां बिहारच्या श्रीमान शैलेश हांचें. ते आतां बिहारांत रावनात. ते दिल्लींत रावन एका NGOंत काम करतात. श्रीमान शैलेश बरयतात, मोदीजी, तुमी दरेका मन की बात वरवीं कसलें ना कसलें आवाहन करतात. हांवें तातूंतल्यो जायत्यो गजाली केल्यात. ह्या शिंयाच्या दिसांनी हांवें लोकांच्या घरांतल्यान कपडे एकठांय करून गरजू लोकांक वाटल्यात. हांवें मन की बात हातूंतल्यो जायत्यो गजाली करपाक सुरवात केल्या, मात ल्हव ल्हव हांव विसरपाक लागलों आनी कांय गजाली फाटीं पडल्यो. ह्या नव्या वर्सा हांवें मन की बातचो एक चार्टर तयार केला आनी तातूंत सगळ्या गजालींची एक वळेरी तयार केल्या. लोक दर वर्सा नव्या वर्साक न्यू इयर रेझोल्युशन्स करतात तशें. मोदीजी, हें म्हजें नव्या वर्साचें सोशल रेझोल्युशन आसा. म्हाका दिसता की ह्यो सगळ्यो ल्हान ल्हान गजाली आसात, मात त्यो खूब व्हड बदल घडोवन हाडूंक शकतात. ह्या चार्टराचेर तुमी तुमचे ऑटोग्राफ दिवन म्हाका परतून धाडशात? शैलेशजी, तुमकां खूब खूब परबीं आनी शुभेच्छा. नव्या वर्सा खातीर नव्या वर्साचें रेझोल्युशन म्हण मन की बात चार्टर हें खूब इनोव्हेटिव्ह आसा. हांव ते खातीर शुभेच्छा बरोवन निश्चित तुमकां धाडटलों. इश्टानो, हें मन की बात चार्टर जेन्ना हांव वाचतालों तेन्ना म्हाका लेगीत अजाप जालें की इतल्यो गजाली आसात, इतले हॅशटॅग आसात, इतले यत्न आमी सगळ्यांनी मेळून केल्यात. केन्ना आमी संदेश टू सोल्जर्स वरवीं आमच्या जवानां कडेन भावात्मक रुपान आनीक घटमूटपणान जोडून घेवपाचें अभियान चलयलें. खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फॅशन हे वरवीं खादीची विक्री एका नव्या उंचायेर पावयली. बाय लोकल हो मंत्र आपणायलो. हम फिट तो इंडिया फिट हे वरवीं फिटनेस विशीं जागरूकता वाडयली. माय क्लीन इंडिया तशेंच स्टॅच्यू क्लिनिंगच्या यत्नां वरवीं नितळसाणीच्या यत्नाक एक मास मुव्हमेंट केलें.
हैशटैग नो टू ड्रग्स, हैशटैग भारत की लक्ष्मी, हैशटैग सेल्फ फॉर सोसाइटी, हैशटैग स्ट्रेस फ्री एग्जाम, हैशटैग सुरक्षा बंधन, हैशटैग डिजिटल इकॉनॉमी, हैशटैग रोड सेफ्टी. ओ हो, अगणित आसात. शैलेशजी, तुमचे मन की बात चार्टर पळयल्या उपरांत दिसून आयलें की ही वळेरी खऱ्यांनीच खूप व्हड आसा. चलात ही यात्रा कंटिन्यू करूया. ह्या मन की बात चार्टरांतल्या आपल्या आवडीच्या खंयच्याय कॉज कडेन आमी जोडून घेवया. हॅशटॅग वापरून सगळ्यांकडे अभिमानान आपलें कॉन्ट्रिब्युशन आमी शेअर करूया. इश्टांक, परिवाराक, सगळ्यांक मोटिवेट करूया. जेन्ना दरेक भारतीय एक एक पावल चलता तेन्ना भारत 130 कोटी पावलां चलता. देखून चरैवेती चरैवेती चरैवेती, चलत रावात हो मंत्र घेवन आपापले यत्न करत रावया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी मन की बात चार्टर संदर्भात चर्चा केली. नितळसाणी उपरांत लोकभागीदारीची भावना, पार्टिसिपेटिव्ह स्पिरीट आयज आनीक एका मळार नेटान मुखार येतना दिश्टी पडटा, ती म्हळ्यार उदकाचो सांबाळ. जलसंरक्षण हे खातीर जायते व्यापक आनी इनोव्हेटिव्ह यत्न देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी चल्ल्यात. म्हाका सांगतना खूब खोशी जाता की फाटल्या मान्सूनांत सुरू केल्लें जलशक्ती अभियान लोकभागीदारी वरवीं चडांत चड यशस्वी जायत मुखार चल्लां. व्हडा संख्येन तळयो, उदका स्रोतांची निर्मिती जाल्या. म्हत्वाची व्हड गजाल म्हळ्यार ह्या अभियानांत व्हडा संख्येन समाजांतल्या दरेका पांवड्यावेल्या लोकांनी हे खातीर आपलें योगदान दिलां. राजस्थानांतल्या झालोर जिल्ल्यांतली गजाल पळयात. हांगाच्यो 2 इतिहासीक बांयो म्हळ्यार कोयराचें आनी म्हेळ्या उदकाचें भांडार जाल्ल्यो. मागीर कितें? भद्रायू आनी थानवाला पंचायतींतल्या शेकड्यांनी लोकांनी जलशक्ती अभियान खाला ह्यो बांयो पुनर्जिवीत करपाचें थारायलें. पावसा आदींच ह्या बांयांतलें म्हेळें उदक, कोयर आनी चिखल निवळ करपाक लोकांनी सुरवात केली. ह्या अभियाना खातीर कांय लोकांनी श्रमदान केलें जाल्यार कांय लोकांनी धनाचें दान. आनी हाचोच परिणाम म्हण आयज ह्यो बांयो त्या वाठारांतल्यो जीवनरेखा थारल्यात. अशीच काणी आसा उत्तर प्रदेशांतल्या बाराबंकी वाठारांतली. हांगा 43 हेक्टर वाठारांत पातळिल्लो सराही तलाव आपले निमणे श्वास मेजतालो. मात गांवच्या लोकांनी आपल्या संकल्प शक्ती वरवीं ताका नवी जीण दिली. इतल्या व्हड मिशनाच्या वाटेर तांणी केन्नाच खंयच्याच आडमेळीक आपल्या मुखार आडवे येवपाक दिलें ना. एका फाटल्यान एक जायते गांव एकठांय आयले. तांणी तलावाच्या चारूय वटांनी 1 मीटर उंचायेची तटबंदी बांदली. आतां हो तलाव उदकान उपाट भरला आनी ताच्या लागसरचें वातावरण शेवण्यांच्या आवाजान घुमत आसा. उत्तराखंडांतल्या अल्मोडा हल्द्वानी महामार्गा कुशीक आशिल्ल्या सुनियासोट गांवांतल्या लोकभागीदारीची लेगीत अशीच एक देख मुखार आयल्या. गांवांतल्या लोकांनी उदकाचो प्रस्न सुटावो करपा हेतान स्वताच गांवामेरेन उदक हाडपाचो संकल्प केलो. मागीर कितें? लोकांनी पयशे एकठांय केले, योजना तयार केली, श्रमदान केलें आनी सुमार 1 किलोमीटर पयस सावन गांवामेरेन पायप बसयली. पंपिंग स्टेशन उबारलें आनी दशकांनी पोन्नी समस्या सासणाची सोंपली. दुसरे वटेन तामिळनाडू सावन बोरवेलाक रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचें माध्यम करपाची खूब इनोव्हेटिव्ह आयडिया मुखार आयल्या. देशभर जलसंरक्षण कडेन जोडिल्ल्यो अश्यो जायत्यो काणयो आसात ज्यो न्यू इंडियाच्या संकल्पाक बळ दितात. आयज आमच्या जलशक्ती चॅम्पियन्सच्यो काणयो आयकुपाक पुराय देश इत्सूक आसा. हांव तुमचे लागीं मागतां की उदका सांठो आनी उदका सांबाळा खातीर केल्ल्यो स्वताच्यो वा तुमच्या भोंवतणी जावपी यत्नांच्यो काणयो, फोटो आनी व्हिडिओ हॅशटॅग जलशक्ती फॉर इंडिया हाचेर निश्चित शेअर करात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो आनी खास करून म्हज्या तरणाट्या इश्टांनो, आयज मन की बात माध्यमांतल्यान हांव असम सरकार आनी असमच्या लोकांक खेलो इंडियाच्या बेस बऱ्या आयोजना खातीर खूब खूब परबीं भेटयता. इश्टांनो, 22 जानेवारीक गुवाहाटींत 3री खेलो इंडिया गेम्स सर्त संपन्न जाली. हातूंत जायत्या राज्यांतल्या लागीं 6,000 खेळगड्यांनी वांटो घेतलो.
तुमकां आयकून अजाप दिसतलें की ह्या खेळाच्या ह्या महोत्सवांत 80 रेकॉर्ड मोडले आनी म्हाका अभिमान आसा की 56 रेकॉर्ड मोडपाची कामगिरी आमच्या चलयांनी केली. ही सिद्धी चलयांच्या नांवार नोंद जाल्या. हांव सगळ्या जैतिवंतां सयत वांटेकार जाल्ल्या खेळगड्यांक लेगीत परबीं भेटयतां. तेच वांगडा खेलो इंडिया गेम्सच्या यशस्वी आयोजना खातीर ताचे कडेन जोडिल्ल्या सगळ्या लोकांक, प्रशिक्षकांक आनी तंत्रीक अधिकाऱ्यांचे उपकार आठयता. आमच्या सगळ्यां खातीर ही खूब खोशयेची गजाल आसा की दर वर्सा खेलो इंडिया गेम्स सर्तींत खेळगड्यांचो वांटो वाडत आसा. हाचे वेल्यान दिसून येता की शालेय पांवड्यार भुरग्यां मदीं स्पोर्ट्स विशीं आवड कितली वाडत आसा. 2018 वर्सा जेन्ना खेलो इंडिया गेम्सची सुरवात जाल्ली तेन्ना तातूंत 3500 खेळगड्यांनी वांटो घेतिल्लो. मात फकत 3 वर्सांत खेळगड्यांची संख्या 6000 परस चड जाल्या, म्हळ्यार लागीं दुपेट. इतलेंच न्हय जाल्यार फकत 3 वर्सांत खेलो इंडिया गेम्सच्या माध्यमांतल्यान 3200 प्रतिभावान भुरगीं मुखार आयल्यांत. हातूंत जायतीं भुरगीं अशीं आसात की अभाव आनी गरिबीच्या वातावरणांत ल्हानाची व्हड जाल्यांत. खेलो इंडिया गेम्स मदीं वांटेकार जावपी भुरगीं आनी तांचे आवय बापूय हांच्या धैर्य आनी दृढ संकल्पाच्यो काणयो दरेका हिंदुस्थानीक उर्बा दितात. गुवाहाटीच्या पूर्णिमा मंडलची देख घेयात. स्वता गुवाहाटीच्या नगर निगमांत सफाई कर्मचारी म्हूण काम करपी, मात तांची चली मालविका हिणें फुटबॉलांत कामगिरी दाखयली जाल्यार तांचो चलो सुजीत हाणें खो-खोंत, जाल्यार दुसरो चलो प्रदीप हाणें हॉकींत आसामाचें प्रतिनिधित्व केलें. अशीच अभिमानान भरिल्ली काणी आसा तामिळनाडूच्या योगानंथनची. ते स्वता तामिळनाडूंत विडी तयार करपाचें काम करतात, मात तांची चली पूर्णाश्री हिणें वेटलिफ्टिंगांत भांगरा पदक मेळोवन सगळ्यांची काळजां जिखल्यांत. जर हांवें डेव्हिड बेकहमचें नांव घेत जाल्यार तुमी म्हणटले की तो एक नामनेचो इंटरनॅशनल फुटबॉलर. मात आतां आमचे कडेन लेगीत एक डेव्हिड बेकहम आसा आनी ताणें गुवाहाटींतल्या यूथ गेम्सांत भांगरा पदक जिखलां, ते लेगीत सायकलिंग सर्तींत 200 मीटर स्प्रिंट इव्हेंट प्रकारांत. कांय काळ हांव अंदमान निकोबार भोंवडेर गेल्लों. कार निकोबार जुंव्यार रावपी डेव्हिडच्या ल्हानपणांतच ताचे आवय बापूय संवसाराक अंतरले. ताचे काका ताका फुटबॉलर करूंक सोदताले, देखून ताचें नांव तांणी फामाद फुटबॉलराच्या नांवान दवरलें. मात ताचें मन सायकलिंग प्रकारांत आशिल्लें. खेलो इंडिया येवजणे खाला ताची निवड लेगीत जाली आनी पळयात, आयज ताणें सायकलिंगांत एक नवो विक्रम घडयलो. भिवानीच्या प्रशांत सिंग कन्हैया हाणें पोल व्हॉल्ट प्रकारांत आपलो स्वताचोच राष्ट्रीय विक्रम ब्रेक केला. 19 वर्सांचो प्रशांत एका शेतकार कुटुंबांतलो. तुमकां आयकून अजाप जातलें की प्रशांत मातयेंत पोल वॉल्टची प्रॅक्टीस करतालो. हें कळ्ळ्या उपरांत खेळ विभागान तांच्या प्रशिक्षकाक दिल्लींतल्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमांत अकॅडमी चलोवपा खातीर मजत केली आनी आयज प्रशांत थंय प्रशिक्षण लेगीत घेता. खंयच्याच परिस्थितींत हार न मानपाची जिद्द मुंबयच्या करिना शांक्ता हिच्या काणयेंत आसा आनी ही जिद्द सगळ्यांक उर्बा दिता. करिना हिणें स्विमिंगांत 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक प्रकारांत अंडर 17 कॅटेगरींत भांगरा पदक जिखलें आनी नवो राष्ट्रीय विक्रम लेगीत नोंद केलो. 10th स्टँडर्डांत शिकपी करिनाच्या जिणेंत असोय एक काळ आयलो जेन्ना नी इंजुरीक लागून तिका ट्रेनिंग सोडची पडली, मात तिणें आनी तिच्या आवयन हिम्मत सोडली ना आनी ताचो परिणाम आयज आमच्या सगळ्यांच्या मुखार आसा. हांव सगळ्या खेळगड्यांच्या परजळीत फुडाराची कामना करतां. तेच वांगडा हांव सगळ्या देशवासियांच्या वतीन ह्या खेळगड्यांच्या पॅरंट्सांक लेगीत नमन करतां, जांणी गरिबीक आपल्या भुरग्यांच्या फुडारांतली आडमेळ जावंक दिलें ना. आमी सगळेच जाणा की राष्ट्रीय खेळ सर्तीच्या माध्यमांतल्यान जंय खेळगड्यांक आपलें पॅशन दाखोवपाची संद मेळटा, तेच वांगडा हेर राज्यांची संस्कृताय लेगीत अणभवपाक मेळटा. देखून आमी खेलो इंडिया यूथ गेम्सच्या धर्तीर दर वर्सा खेलो इंडिया युनिव्हर्सिटी गेम्सचें लेगीत आयोजन करपाचो निर्णय घेतला. इश्टानो, फुडल्या म्हयन्यांत 22 फेब्रुवारी सावन 1 मार्च मेरेन ओडिशांतल्या कटक आनी भुवनेश्वरांत पयल्या खेलो इंडिया युनिव्हर्सिटी गेम्सचें आयोजन जावपाचें आसा. हातूंत वांटेकार जावपा खातीर 3000 परस चड खेळगडे क्वॉलिफाय जाल्यात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, एग्जाम्सचो सिजन आयला.
देखून सगळे विद्यार्थी आपापल्या तयारींचेर निमाणो शेप दिता आसतले. देशांतल्या करोडांनी विद्यार्थ्यांकडेन परीक्षा पे चर्चा कार्यावळीच्या अणभवांतल्यान हांव विश्वासान सांगूंक शकतां की देशांतले तरणाटे आत्मविश्वासान भल्ल्यात आनी खंयच्याय आव्हाना खातीर तयार आसात. इश्टानो, एके वटेन परीक्षा आनी दुसरे वटेन शिंयाचो मोसम. देखून म्हजो आग्रो आसा की स्वताक मातशे फीट जरूर दवरात. मातसो एक्सरसायज निश्चित करात. खेळात. खेळ म्हळ्यार फीट रावपाचो मूल मंत्र आसा. फीट इंडिया संबंधान जायते इव्हेंट्स हालीसराक जातात हें हांव पळयतां. 18 जानेवारीक तरणाट्यांनी देशभर सायक्लोथॉनचें आयोजन केल्लें. तातूंत वांटेकार जाल्ल्या लाखांनी देशवासियांनी फिटनेसचो संदेश दिलो. आमचो न्यू इंडिया पुराय तरेन फीट उरचो हे खातीर दरेका पांवड्यार जे यत्न पळोवपाक मेळटात ते उर्बा आनी उत्साह वाडोवपी आसात. फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरांत सुरू जाल्ली फीट इंडिया स्कूल मोहिमेचो परिणाम आतां दिसपाक लागला. म्हाका कळ्ळां की आतां मेरेन 65,000 परस चड शाळांनी ऑनलायन रजिस्ट्रेशन करून फीट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट मेळयलां. देशांतल्या हेर शाळांकडेन लेगीत म्हजो आग्रो आसा की फिजिकल एक्टिव्हिटी आनी खेळांक अभ्यासांकडेन जोडून फीट स्कूल जावचें. तेच वांगडा सगळ्या देशवासियांक हांव अपील करतां की आपल्या दिसपट्टे जिणेंत फिजिकल एक्टिव्हिटीक चडांत चड म्हत्व दिवचें. दर दिसा स्वताक याद करून दियात, आमी फीट जाल्यार इंडिया फीट. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, 2 सप्तकां आदीं भारतांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्या परबांची धामधूम आशिल्ली. पंजाबांत लोहरीची उमेद आनी उत्साह आशिल्लो. तामिळनाडूंतले भाव भयणी पोंगल मनयताले. तिरुवल्लुवर हांची जयंती सेलिब्रेट करताले. आसामांत बिहूची ओडलायणी छटा पळोवपाक मेळटाली. गुजरातांत उत्तरायणाची धामधूम आनी पतंगांनी भरिल्लें मळब आशिल्लें. अशा वेळार दिल्ली एका इतिहासीक घडणुकेचें साक्षीदार जालें. दिल्लींत एका म्हत्वाच्या कबलातीचेर सयो जाल्यो आनी तेच वांगडा लागीं 25 वर्सां पोन्न्या ब्रू रियांग रेफ्युजी क्रायसीस ह्या एका भयानक चॅप्टराचो सासणाचो अंत जालो. आपल्या बिझी रुटीन आनी फेस्टीव सिजनाक लागून घडये ह्या इतिहासीक कबलाती विशीं तुमकां विस्तारान खबर मेळ्ळी आसची ना. देखून म्हाका दिसलें की मन की बात वरवीं तुमचे लागीं ते विशीं चर्चा करची. ही समस्या 90च्या दशकांतली आसा. 1997त जातीय तणावाक लागून ब्रू रियांग जमातीच्या लोकांक मिझोरामांतल्यान भायर सरून त्रिपुरांत शरण येवचें पडिल्लें. ह्या शरणार्थींक नॉर्थ त्रिपुरांत कंचनपुरांतल्या अस्थायी शिबिरांत दवरिल्ले. ब्रू रियांग समुदायाच्या लोकांक शरणार्थीच्या रुपांत आपल्या जिणेचो एक म्हत्वपूर्ण वांटो वगडावचो पडलो. ही खूब गजाल दूख दिवपी आसा. तांचे खातीर शिबिरांत जीण जगप म्हळ्यार मुळाव्या सुविधां सावन वंचीत रावप आशिल्लें. 23 वर्सां घर, जमीन, परिवार, दुयेसां, उपचार तशेंच भुरग्यांच्या शिक्षणाची कसलीच तजवीज ना. विचार करात, 23 वर्सां अशा शिबिरांत कठीण परिस्थितींत जीण जगप कितलें कठीण थारलां आसतलें. जिणेंतलो दरेक खीण, दरेक दीस अनिश्चित फुडारा सयत मुखार वचप कितलें कठीण जालां आसतलें. सरकारां आयलीं आनी गेलीं, मात हांच्या समस्येचेर उपाय जालो ना. मात इतले कश्ट सोंसून लेगीत भारतीय संविधान आनी संस्कृती विशीं तांचो विश्वास तसोच कायम उरलो. आनी ह्याच विश्वासाचें फळ म्हूण आयज तांच्या जिणेंत एक नवो उजवाड फांकला. ह्या कबलाती वरवीं तांचे खातीर आतां सन्मानान जीण जगपाची वाट मेकळी जाल्या. निमाणें 2020चें नवें दशक ब्रू रियांग समुदायाच्या जिणेंत नवी आशा आनी उमेदीचें किरण घेवन आयलां. लागीं 34,000 ब्रू शरणार्थींक त्रिपुरांत स्थापीत करतले. इतलेंच न्हय जाल्यार तांच्या फेरवसणूक आनी सर्वांगीण उदरगती खातीर केंद्र सरकार लागीं 600 कोटी रुपयांची मजत लेगीत करतलें. दरेका विस्थापीत परिवाराक प्लॉट दितले, घर बांदपाक मजत करतले. तेच प्रमाण तांच्या रेशनची वेवस्था लेगीत करतले. तांकां आतां केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या लोककल्याणकारी येवजण्यांचो लाव लेगीत घेवपाक मेळटलो. ही कबलात जायत्या कारणांक लागून खास थारता. ही कॉपरेटिव्ह फेडरलिझमची भावना प्रकट करता. कबलाती खातीर मिझोरम आनी त्रिपुरा
दोनूय राज्यांचे मुखेलमंत्री हाजीर आसले. ही कबलात दोनूय राज्यांतल्या लोकांच्या सहमती आनी शुभेच्छांक लागून शक्य जाल्या. देखून हांव दोनूय राज्यांच्या लोकांचे थंयच्या मुखेलमंत्र्यांचे खास उपकार आठयतां. ही कबलात भारतीय संस्कृतींतल्या करुणाभाव आनी सहृदयता हांकांय प्रकट करता. सगल्यांक आपले मानून चलप आनी एकठांय एकजुटीन रावप ह्या पवित्र भुंयेच्या संस्कारांत आसा. परतून एक फावट ह्या राज्यांतल्या लोकांक आनी खास करून ब्रू रियांग समुदायाच्या लोकांक खाशेली परबी भेटयतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, इतल्या व्हड खेलो इंडिया गेम्सचें यशस्वी आयोजन करपी आसामांत आनीक एक व्हड काम जालां. तुमी खबरांनी लेगीत पळयलांच आसतलें की हालींच कांय दिसां आदीं आसामांत 8 वेगवेगळ्या उग्रवादी गटांच्या 644 लोकांनी आपल्या हत्यारां सयत आत्मसमर्पण केलें. जे आदीं हिंसेच्या मार्गान चलताले तांणी शांतीचेर आपलो विश्वास दाखयलो आनी देशाच्या उदरगतींत वांटेकार जावपाचो निर्णय घेतलो. मुखेल प्रवाहांत परत आयल्यात. फाटल्या वर्सा त्रिपुरांत लेगीत 80 परस अदीक लोक हिंसेचो मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहांत परतून आयल्यात. हिंसे वरवीं समस्यांचेर उपाय काडूं येता अशें दिशिल्ल्यान जांणी हातांत हत्यारां घेतिल्लीं तांकां विश्वास जाला की खंयचोय वाद सोडोवपा खातीर शांती आनी एकजूट होच एकमेव मार्ग आसा. देशवासियांक जाणा जावन खूब खोशी जातली की नॉर्थ ईस्ट वाठारांत इन्सर्जन्सी व्हडा प्रमाणांत उणी जाल्या. हाचें सगळ्यांत व्हड कारण म्हळ्यार ह्या वाठारांतलो दरेक मुद्दो शांती सयत इमानदारीन आनी चर्चे वरवीं सुटावो जायत आसा. देशाच्या खंयच्याय वाठारांत आजुनूय हिंसा आनी हत्यारांच्या बळग्यार समस्यांचो उपाय काडूंक सोदपी लोकांक आयज प्रजासत्ताक दिसाच्या पवित्र खिणाक हांव आवाहन करतां की तांणी परतून येवचें. मुद्दे शांतिकायेन सुटावे करपा खातीर आपल्या आनी देशाच्या क्षमतांचेर विश्वास दवरचो. आमी 21व्या शेंकड्यांत आसात, जे ज्ञान विज्ञान आनी लोकशायेचें युग जावन आसा. तुमी अशा खंयच्या सुवाते विशीं आयकलां व्हय जंय हिंसेक लागून जीण आनीक बरी जाल्या? तुमी अशा खंयच्या सुवाते विशीं आयकलां व्हय जंय शांतिकाय आनी सद्भाव जिणे खातीर आडमेळ थारल्यात? हिंसा खंयचीच समस्या सोडयना. संवसारांतल्या खंयच्याच समस्येचो उपाय दुसरी खंयची तरी समस्या निर्माण करून न्हय जाल्यार चडांत चड उपाय काडूनच जावं येता. येयात आमी सगळे मेळून अशा एका नव्या भारताच्या निर्माणांत वांटेकार जावया जंय शांती दरेका प्रस्नाच्या जापेचो आदार आसतली, दरेका समस्येच्या उपायांच्या यत्नांत एकजूटता आसची आनी भावपणाची भावना विभाजनाच्या दरेका यत्नाक हारोवं. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आयज प्रजासत्ताक दिसाच्या पवित्र खिणाक म्हाका गगनयान विशीं उलयतना खूब खोशी जाता. देश त्या दिशेन आनीक एक पावल मुखार सरला. 2022 वर्सा आमी स्वतंत्रतायेची 75 वर्सां पुराय करतले आनी त्या निमतान आमकां गगनयान मिशन वरवीं एका भारतीयाक अंतरिक्षांत घेवन वचपाचो संकल्प सिद्ध करचो आसा. गगनयान मिशन 21व्या शेंकड्यांत सायन्स अँड टॅक्नॉलॉजी मळार भारता खातीर व्हड कामगिरी आसतली. नव्या भारता खातीर हो एक मील का पत्थर थारतलो. इश्टानो, तुमकां खबर आसतलेंच की ह्या मिशनांत एस्ट्रोनॉट म्हळ्यार अंतरिक्ष यात्री म्हण 4 उमेदवारांची निवड केल्या. हे 4य तरणाटे भारतीय वायू दळांतले पायलट आसात. हे तरणाटे भारताच्या कुशळटाय, प्रतिभा, साहस आनी सपनांचें प्रतीक आसात. आमचे 4य इश्ट फुडल्या कांय दिसांत ट्रेनिंग खातीर रशियेंत वचपाचे आसात. म्हाका विश्वास आसा की भारत आनी रशिये मजगतीं इश्टागत आनी सहकार्याचो हो एक भांगराळो अध्याय थारतलो. तांकां एका वर्सा परस चड काळ प्रशिक्षण दितले. ते उपरांत देशाच्यो आशा आकांक्षा अंतरिक्षा मेरेन व्हरपाची जापसालकी तांच्यांतल्याच एकाचेर आसतली. आयज प्रजासत्ताक दिसा निमतान ह्या 4य तरणाट्यांक तशेंच ह्या मिशन कडेन जोडिल्ल्या भारत आनी रशियेच्या विज्ञानिकांक आनी अभियंत्यांक हांव परबीं भेटयतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाटल्या मार्च म्हयन्यांत एक व्हिडिओ मिडिया आनी सोशल मिडियाचेर चर्चेचो विशय थारिल्लो. चर्चा ही आशिल्ली की कशी 107 वर्सां पिरायेची एक जाणटी आवय
राष्ट्रपती भवनातल्या सुवाळ्यांत प्रोटोकॉल तोडून राष्ट्रपतींक आशिर्वाद दिता. ही बायल आशिल्ली सालुमरदा थिमक्का, जी कर्नाटकांत वृक्षमाता म्हूण फामाद आसा. आनी तो सुवाळो आशिल्लो पद्म पुरस्कारांचो. साप्प सादारण बॅकग्रावंडांतल्यान येवपी थिमक्काच्या असाधारण योगदाना विशीं देशान म्हायती करून घेतली, जाणून घेतलें आनी सन्मान केलो. तांकां पद्मश्री मेळटालो. इश्टानो, आयज भारत आपल्या ह्या म्हान विभुती विशीं अभिमान व्यक्त करता. जमनी कडेन जोडिल्ल्या लोकांक सन्मानीत करून गौरवान्वीत जाता. दर वर्सा प्रमाण काल सांजे लेगीत पद्म पुरस्कारांची घोशणा जाल्या. म्हजो आग्रो आसा की तुमी सगळ्यांनी हे विशीं निश्चित वाचचें, तांच्या योगदाना विशीं परिवारांत चर्चा करची. 2020च्या पद्म पुरस्कारां खातीर अंदू 46,000 परस चड नामांकनां आयलीं. 2014च्या तुळेन ही संख्या 20 पटींनी चड आसा. हे आंकडे लोकांच्या विश्वासाक दाखोवन दितात की पद्म पुरस्कार आतां पिपल्स अवॉर्ड जाल्यात. आयज पद्म पुरस्कारांची सगळी प्रक्रिया ऑनलायन जाल्या. आदीं जे निर्णय मर्यादीत लोकां भितर जाताले ते आयज पुरायपणान पीपल ड्रिव्हन जाल्यात. एके तरेन पद्म पुरस्कारा विशीं देशांत एक नवो विश्वास आनी सन्मान निर्माण जाला. आतां सन्मान मेळोवपी लोकां मदीं जायते लोक अशे आसात की जे परिश्रमांची पराकाष्ठा करून वयर सरल्यात. मर्यादीत संसाधनांच्यो आडमेळी पयस करून आनी आपल्या भोंवतणच्या निराशेक तोडून ते मुखार सरतात. खरें म्हळ्यार तांची मजबूत इच्छाशक्ती, सेवा भावना आनी निस्वार्थ भाव आमकां सगळ्यांक प्रेरीत करता. हांव परतून एक फावट सगळ्या पद्म पुरस्कार जैतवंतांक परबीं भेटयतां आनी तुमी सगळ्यांनी लेगीत तांचे विशीं चडांत चड वाचचें, अदीक म्हायती मेळोवची असो आग्रो तुमच्या सगळ्यां लागीं करतां. तांच्या जिणेच्यो असाधारण काणयो समाजाक खऱ्या अर्थान उर्बा दितल्यो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, परतून एक फावट प्रजासत्ताक दिसाची परबीं. हें पुराय दशक तुमच्या जिणेंत, भारताच्या जिणेंत नव्या संकल्पांचें, नव्या सिद्धींचें जावं. आनी पुराय संवसार भारता कडल्यान ज्यो अपेक्षा करता त्यो अपेक्षा पुराय करपाचें सामर्थ्य भारताक प्राप्त जायत रावं. ह्याच एका विश्वासा वरवीं येयात एका नव्या दशकाची सुरवात करुया. नव्या संकल्पा वरवीं माँ भारती खातीर वावर करुया. खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.